देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. आयचे ह्या एपिसोडांतू आमी उत्तर गोवांतू सांकुलीम मळल कडेन आसचे श्री संस्थान दत्तवाडी ह्या क्षेत्राचे दर्शन करता आसती. कृतयुगांतू सृष्टी स्थिती लयकारक जाल्लेले त्रिमूर्ती रूप अवधूत जावनू भुंयचेर आयिल्ले श्री दत्ताले एक विशिष्ट जाल्लेले देवस्थान हांगास. हांगा मंदहास पूर्ण जाल्लो दत्ताले एक विग्रह अमृतशिलेचे जावन आसून अत्यंत सुंदर आसा. आयचे ह्या एपिसोडांतू आमी त्रिमूर्ती रूप अलक निरंजन ज्ञानकारक जाल्लेले श्री दत्ताले दर्शन करूया. ದೇವ ನೀನೊಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ. उत्तर गोवाचे सांकुलीम मळल कडेन आसचे हे दत्तवाडी देवस्थान थिवियम रेल्वे स्टेशन आतुकून सुमार 20 किलोमीटर, देबोलिम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आतुकून सुमार 44 किलोमीटर्स, मडगांव आतुकूनय 44 किलोमीटर्स, तशी पंजीम आतुकून सुमार 32 किलोमीटर्स दूर आसा. भव्य जाल्लेले कमान द्वाराची वाट जावन भितर गेल्यारी अवधूत श्री दत्त गुरुले देवळ आसा. शतमानातीतले पोरणे हे देवळ श्री दत्तदेवाक आसचे एक व्हड आनी अप्रुपाचे देवळ जावन आसा. श्री गुरुदेव दत्ताले सुत्तूची केदनाय आसचे 4 सुणी आनी एक गाय कामधेनू दिसता. हे 4 सुणे 4 वेद आनी भूमातेले प्रतीक जाल्लेले ही गाय म्हणटा ती. हे विशेष देवळाक चतुर्भुजाचे गोपूर आसती. पगोडा शैलीचे माड आसा ताका. ताजेरी कलेश आसती. चारी कडेन 4 ऋषी देव आनी देवतांगेले मूर्ती केलेले आसती. देवस्थाना मुखारी एक स्तंभूय आसा. तशींची एत्तर जाल्लेले एक सुंदर तुळसी वृंदावनय आसा. देवळाचे सभा मंटपेक वणतिनाती. खांब्यांनीची केलेले सभा मंटप हो 2 सालांनी गोल खांबे आसती. हाजवेरी विशेष विन्यासाचे माड आसा. थंय वयचे सालांतू श्री गुरुदेव दत्ताले अवताराचे काणयेचे फोटे आनी ताका संबंध पाविल्ले श्लोक बरयले आसाची. मॅट चोवनू भितर गेल्यारी देवळाचे प्रमुख भाग. थंय विद्युत दिव्याचे शँडेलियर आनी तक्कमट्टाचे कावी कला आमकां पळोवच्याक मेळटा. थंय वयरी कमान द्वारारी श्रीपाद वल्लभ श्री दत्तगुरुले सानी सुंदर उदयनयिले चित्र केल्लेलें आसा. देवळ अति व्हड न्हय जाल्यारी सर्व रितीचे वेवस्था आसचे एक चंद जाल्लेलें देवळ हें. काश्टकलेचे बागील, गोल खंबे, तांचे मदेंतू कमान आसती. हांगा एक भागांतू देवाक उत्सव करचे रुप्या पल्लकी, छत्री, चामर इत्यादी दवरल्यांती. देवळाच्यो भित्त वयलो भागू काश्टकलेचे छत आनी विविध रितीचे दिव्यांनी आनी मार्बलाचे नितळ सुंदर नेलांनी अत्यंत मनमोहक जावन आसा. गर्भगुडीचे आदले आनी पेल्ले भागांतू गोपुरसचे कोश्टकांतू गदाधारी कटिहस्त श्री हनुमान देवाले सुंदर विग्रह आसा. आनी विघ्ननाशकू मेधाशक्तिदायकू श्री गणपती देवाले विग्रह आसा. हांगा गणपत देवान पाशा अंकुश धारी जावन पाय मोडचून बशिल्ले भंगी अत्यंत सुंदर आसा.
या वेलकम. हांव राजेश डेंपो आनी हांव ह्या वर्सा इलेक्ट जालो प्रेसिडेंट फॉर 22 to 25. तुमकां दत्तवाडी मंदिराक तुमकां वेलकम करता. हें एक बरें जागृत देवस्थान गोंयचें आनी वर्ल्डान म्हण तूं फर्स्ट जे सगळे महाजन जे आमचे सारस्वत आसा तांकां तुमकां हांगा वेलकम आसा. मेंबराक बीन जावपाक हें ना आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा वेलकम करता. थँक्यू. गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. हरि ओम. गोव्याचें गाणगापूर आसा साखळे देवस्थान. तशेंच जावच्याक हें मूळ कारण कसं म्हळ्यार हांगा देव कशें आयलो दत्त महाराजो हें सांगचे खातीर हांव एक सानशे प्रयत्न करता. हांगा फुडें साखळेंत दत्त देवस्थान नाशिल्लें तेन्ना हांगाचें गृहस्थ जन नरसोबावाडीकी गाणगापूरकी ते वचून एक गुरुचरित्र पारायण करतले वर्साक. अशी पारायण करता वर्सा वचून थंय आपले सेव करता आशिल्ले. अशी एक वर्स ते वचून करतना तांचे जनांनी तांकां त्या दीस त्या वर्स पारायण करच्याक दिलें ना. तांकां गुरुचरित्र पारायण करचें दिलें ना. देवाल सेव करचें दिनी जाल्यार तांकां मस्त बेजार जालो. ते बेजार जावन देवालय प्रार्थना करून न्हू ओप आसतना गोंयांत येताची. तशी गोंया आयले की देवा आमी इतले वर्स वचून देवाल सेवा केल्या जाल्यार आमकां ह्या वर्स देवाल ते सेवा करचें मेळ्ळें न्हू अशें म्हणून तांकां मस्त मनांत बेजार जाता, दुख्ख जाता. त्या वेळार देव तांकां एक साक्षात्कार जाता की देव मनांत तांकां सांगता तुमी बेजार करनाकात आनी मुखार तुमकां हांगा येवचें गरज ना. हांव जी तुमी आशिल्ले कडेन येता अशें म्हणून देव तांकां एक आकाशवाणीन सांगता. तशेंच तांकां हें जावन हांगा बाजारांत बोडके घर म्हणून बोडके घराण्याचें एक घर आसा थंय तांणी एक फोटो की पादुकी दवरून घेवन पूजा करता आशिल्ले. ಗರ್ಭಗುಡಿಂತು ರೂಪಾಚೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂಟವೆಂತು ಸುಂದರ ಛತ್ರ ಪತಾಕ ಅಶ್ಚೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮದೆಂತು ಶ್ರೀದೇವ ಗುರುದತ್ತಾಲೆ अमृतशिलेची हसनमुखी मुखभावाचे विग्रह आस. ह्या उज्ज्वल जाल्लेले त्रिमुखाचे प्रतिमेचे सकलची एकमुखाचे शिखा संपन्न लोहाचे देवाले विग्रह आस. रुप्याचे अलंकृत मंटवेंतू बಣ್ಣ बಣ್ಣ फुल्लांनी आनी वस्त्रांनी देवाक पळयतना मनशांती प्राप्त जाता. सिंहमुखाचे रुप्याचे प्राकृतिक चित्रांनी सुंदर अशे प्रभावळी मदेन तुले शंख चक्र कमंडल धरलेलो संन्यासी रूपाचे श्री गुरुदेव दत्ता देवाले हेकडे तेकडे नागराज सती. दत्तगुरु देवाक निर्मल चित्तान अदम्य भक्तीनं प्रार्थना केलेल्या निमित्त आत्मविश्वासू मनशांती सर्व ऐश्वर्य प्राप्त जाता. जगद्गुरू जावन गुरु परंपरेचे आद्य मूर्ती गुरुदेव दत्ताले आराधन म्हणल्यार ब्रह्मा विष्णू महेश्वर तिन्नी देवाले सत्वाक तत्वाक पूजन केल्यावरी जनाले सौकर्या खातीर हे समन्वय रूप भुंयचेरी आयिल्लेस. सृष्टी स्थिती लयकारक जाल्लेले हे चिदानंद मूर्ती श्री दत्तगुरू वाडीचे हो देव अति जनप्रिय आनी कारणिकेचो. साखळीचे दत्त महाराज देवस्थान आहे ते 140 वर्षे जुनं आहे. ही मूर्ती आणायला इथले काही स्थानिक मुंबईला गेले आणि तिथं ही मूर्ती
त्यांनी पसंत केली, पण त्यांनी त्या मूर्तीला पैसे जास्त सांगितले जे यांच्याकडे द्यायला नव्हते. त्यामुळे हे एकदम हे झालं की त्यांना ते घ्यायला मिळाली नाही, कारण पैसे कमी आहेत. म्हणून ते आपल्या बिऱ्हाडी राहायला रात्रीचे गेले. तिथं त्यांना जो मूर्तिकार होता त्याच्या बायकोच्या स्वप्नात येऊन देवाने सांगितलं की हे जे मूर्ती न्यायला आलेले आहेत त्यांना ही मूर्ती ते जे काय देत असतील ते घेऊन त्यांना ती द्या. त्याप्रमाणे ते जाऊन ती मूर्ती घेऊन तो त्या माणसानं जे गोव्याहून गेले होते त्यांना भेटायला तिथं आला. ते उतरले होते तिथं आणि त्यांनी सांगितलं काही तुमच्याजवळ आहे ते द्या आणि ती मूर्ती तुम्ही घेऊन चला. त्याप्रमाणे त्यांनी ती मूर्ती आणली. आणून साखरी येथे बोडके फॅमिलीच्या तिथं ती बाजारात ठेवली आणि तिथं ती मूर्ती ठेवली असताना जे अनेक साक्षात्कार लोकांना तिथं प्रगट झाले किंवा साक्षात्कार झाले त्यामुळे त्या मूर्तीचं जे हे आहे त्यासंबंधी लोकांच्या भावना एकदम उचंबळून येऊन ती मूर्ती इथं स्थापन झाली. देवा निवलिदुबा देवा निवलिदुबा ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ. ते महापर्वणी म्हणारे दत्त जयंती मार्गशीर्ष शुद्ध पौर्णिमा हो हांगाचो महापर्वणी उत्सव आसा. ते उत्सव म्हळ्यार 8 दिवस फुडें डेली नित्यनेम रात्री 8:30 कीर्तन वगैरे कीर्तन जाता. तशें कीर्तन जावन तीर्थप्रसाद आसता. तशेंच दत्त जयंती दिवसाक 3:30 दत्ताक जन्म आसता. दत्ता पाळण्या घालताची. ताजे रात्री 10:30 पालखी उत्सव आसता. अशें ते दत्त जयंतीचे उत्सव जाता. दुसरे दिवस आसतना योग्य रितीन संतर्पण अन्न संतर्पण जाता. रात्री ललित कार्यक्रम आनी तशेंच हे 2 दिसाचे दत्त जयंती उत्सव विजृंभणेन जाता. अशें नित्यनेम एक बाकीचे पालखी उत्सव बी उरता प्रत्येक पुनवेक. तशेंच बाकीचे उत्सव उरता. अशी हांगाचे दत्त मंदिराचे एक पवित्र उत्सव घडत आयला आसा अजून पर्यंत. तशेंच देवालय हांगा एक कुलदेव म्हणून एक देवालय हांगा भाविकाले एक देव म्हणून हांगा आमगेले सारस्वत खंयचे गोत्र म्हणून तशें कांय ना. जे गोत्र म्हणजे एक सारस्वत कोण ब्राह्मण आसा
तांकां हांगा आमगेले नित्य नियमा प्रमाणे तांगेले एक महाजनान ते लिस्टार तांगे नांव आसा म्हणून जाल्यार महाजन जाले जाल्यार तांकां देवा कडेन हांगा न्हांवन घेवन हांगा बांय आसा बांयचेर न्हांवन भितर येवन तांकां जानविकी पंचगविकी दिवन घेवन गणपती पूजन करून न्यास वगैरे करून तांकां भितर व्हरून पादुकारी पंचामृत अभिषेक रुद्राभिषेक जे तांगेल्या हातान आमी करत आसात आज पर्यंत अशें हांगाचे उत्सव की हे की अभिषेक जायत आसा. देवळाचे प्रांगणांतू देवाक होम हवन करच्याक होमकुंडू आनी अर्चक वर्गाक बसच्याक वेवस्था आसची तसले माड आशिल्ले एक यज्ञ मंटप आसा. ह्या यज्ञ मंटपा वयरी कलश आसा. श्री गुरुदेव दत्ताले पुण्यक्षेत्र जाल्लेले दत्तवाडींतू आयिल भक्तांक अन्नसंतर्पण करचे खातीर भोजनालयाचे वेवस्था आसा. देवळाचे कमिटीचे दफ्तरांतू सेवा आमी बूक करवेता. थंय सेवा मनोभावाचे श्रद्धावंत जाल्लेले कार्यकर्ता आमगेले सहाय्यक पडटात. श्रीदेव दत्तगुरुले दर्शना खातीर आनी सेवा करचे खातीर हांगा येवचे लोकाल खातीर राबच्याक कुडा वेवस्था आसा. हांगा फुटकायेक आनी आयिल्यांक सर्व रितीचे सुवेवस्था करून दिवच्याक चड प्रामुख्यता दिता आसा ती. श्री दत्तवाडी देवस्थानाचे वाठारांतू मॅट चुडून वयर गेल्यार एक व्हड अश्वत्था रूख आनी एक रुमडा रूख हांगा आसा ती. ह्या रुखांक काट्ट बांदून थंय गुरुदेव दत्ताक स्थापन करून पूज करतात. ह्या वृक्षराजांक सुत्त काडून लोक पाप निवारण आनी मनोबल उज्जीवन करून घेतात. कृतयुगांतू लोककल्याणा खातीर भुंयचेर येवन त्रिमूर्तीले रूप जाल्लेले श्री गुरुदेव दत्ताले संस्थानाचे दर्शन आम्ही आयचे ह्या कार्यक्रमांत केले. तुम्ही पळयले नंतर तुमगेल्या इष्टमित्रां मदेंतू तुमगेल्या बंधुवर्गा मदेंतू हाजी लिंक वांटून घेवचे विसरू नकात. यूट्यूब चॅनलांतू येवचे ह्या कार्यक्रमाक तुमगेले कसलेपुणी चड माहिती असल्यार हांगा कमेंट्सा बरोवन आमकां कळयात. यूथ ऑफ GSB चॅनल सबस्क्राईब करात तशीच आमकां एक लायक दियात. ह्यो कार्यक्रम तुम्ही यूट्यूबारी फेसबुकारी आनी जिओ टीव्हीरी पळोव येता. मुखावेलपटी गोवा गेलेले तेन्ना श्री क्षेत्र दत्ताले ह्या देवस्थानाक वचच्याक विसरू नकात. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार.